नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुरेश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड वेदांतान 63.55% उखलले। वेदांताची 5 लिजां एकठांय करून तयार केल्ल्या 497 हेक्टराच्या ब्लॉकाचे ई पावणेत 5 कंपन्यो वांटेकार। म्हादय व्हरून कर्नाटकाचो केंद्रांत नीट राष्ट्रीय जल विकास संस्थेच्या सभेत इशू जलशक्ती मंत्र्याक मेळून प्रकल्पाच्या मान्यतायेक यत्न कर्नाटकाचो सुधारित आराखडो दिल्ली। आवाजाच्या प्रदूषणाचेर सरसकट बंदी परवडपाची ना, गोंयची केंद्राकडेन वचपाची तयारी। मंत्री म्हणटा गोंय टुरिस्टीक स्टेट। तेवटेन सरकाराचो हायकोर्टाक एक्शन टेकन रिपोर्ट। ड्रग्साचे केशींतलो रशियन आरोपी ट्रायली वेळार पणजे कोर्टांतल्यान फुजो। पुलीस फाटल्यान धांवन थकले। आतां सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान सोद। गोंयांत अंधाधुंद बेकायदेशीर रेंव ओसपितात म्हूण CZMAचो रिपोर्ट। ताचेर सरकाराचो एक्शन टेकन रिपोर्ट। घाळपणां करतले अधिकाऱ्यांचेरूय एक्शन घेवपाची हायकोर्टा मुखार तयारी। कोविडांतली वर्सुकी रिकरिंग फी सोडची म्हूण मागपी कसिनोवाल्यांक हायकोर्टाचो धपको। अंतरीम थाकायेक न्हयकार, मात जूर वसुली ना। कसिनोवाल्यांचे याचिकेचेर निकाल राखलो। आदोगादाक पुलिसांनी केल्ले मारबडय प्रकरणाची हायकोर्टान दखल। सरकार चीफ सेक्रेटरी पुलिसांक नोटीस 21 डिसेंबराक दवरल्या सुनावणी। अपघाताक कारण ठरिल्ली वास्को IOC सर्कलावेली होर्डिंगां निमाण्याक काडली। राती सर्कलाचेर 2 स्कुटरीचो एक्सिडेंट। थळावे म्हणटा पयसो मेळटा म्हूण पालिकेची कर्मां। दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचे बीड सेजा वेदांतान 63.55% उखलून आपल्या कडेन राखले। सरकार MSTC आणि SBI बँके वरवीं ई पावणी करता। MSTC प्रमाण पयल्या मायनिंग ब्लॉकाचे बिडिंग 63% सुरू जालें आनी 63.55% बंद जालें। वेदांताची 5 लिजां एकठांय करून केल्ल्या 497 हेक्टराच्या ब्लॉकाचे ई पावणेत 5 मोठ्यो कंपन्यो वांटेकार जाल्ल्यो। राज्यात मायनिंग ब्लॉकाची पावणी सुरू। दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाचे बिडिंग सेजा वेदांतान 63.55% उखलून आपलो लीज वाठार आपल्या कडेनूच राखलो। सरकारान वेदांताची 5 लिजां एकठांय करून तयार केल्ल्या 497 हेक्टराच्या ह्या ब्लॉका खातीर सेजा वेदांता सयत AMNS, JSW, SJSPL आणि MSPL ह्यो 5 मोठ्यो कंपन्यो वांटेकार जाल्ल्यो। फाटल्या 50 वर्सां सावन आपले कडेन आशिल्लो हो वाठार राखूंक वेदांता यशस्वी। तांकां JSW आणि MSPL ह्या कंपन्यांनी टफ फायट दिली। फकत 0.5% वेदांता तांचे परस फुडें उरलो म्हूण सुत्रां सांगता। मजगतीं ब्रेस्तारा शिरगांव मयेच्या ब्लॉकाचे बिडिंग उक्ते जाता। शुक्रारा पावणी। ह्या ब्लॉका खातीर 7 कंपन्यो इत्सूक आसात। तातूंत फोमेंतो, साळगांवकर शिपिंग, JSW, SJSPL, AMNS, वेदांता आणि MSPL कंपन्यांचो आस्पाव आसा। मायनिंग सुरू करपा विशीं सरकारान आपलें उतर राखलां। वर्सभरात मायनिंग सुरू जातले। डंप आतांय सुप्रीम कोर्टान पावटो दाखयला। डंप महिन्याची पावणी रोखडीच जातली म्हूण मुख्यमंत्री पयले पावणे उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। आज 2 निर्णय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, कारण एक आमी सुप्रीम कोर्टात केल्लो कंटिन्युअसली प्रयत्न डंप ऑक्शन करपा खातीर सुप्रीम कोर्टात आमकां परमिशन दिलें काल। आज तेजी ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी सांगपाक खूब खोस भोगता, ज्या निमित्तात आमी जे डंप्स गेले कितलेशेच रिजेक्टेड ओर्स किंवा डंप पडून आशिल्ले हे आमी ऑक्शन करपाक शकतले, जेणे करून फूल फ्लेज मायनिंग एक्टिविटी सुरू जातली। आज आमी पयलो मायनिंग ब्लॉक विच इज इन बिचोले ब्लॉक फाटल्या
बिचोले ब्लॉक जो आसा हो आज थंयसलो जो हायेस्ट बिडर म्हणजे वेदांता कंपनी हेका 63.55 रिव्हेन्यू दिवन आमकां तांकां मेळ्ळा. सो दॅट हें सांगता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता, कारण एक्चुअल प्रोसेस म्हणजे 4 ब्लॉका खातीर प्रोसेस सुरू जाल्लो आनी ह्या 4 ब्लॉका खातीर जवळपास 51 टेंडर डॉक्युमेंट्स तांच्यांनी परचेस केल्ले विथ 5 lakhs रुपीज डॉक्युमेंट ईच जून. म्हणजे इट इज एन ऑल टुगेदर इट इज 485 हेक्टर्सची मायन विच कन्सिस्टिंग ऑफ द लामगांव, मुळगांव, बोर्डे, बिचोले, मये, शिरगांव ह्या पद्दतीचो कंप्लिटली बिचोले ब्लॉक आसा. वेदांता कंपनीक मेळ्ळो त्या खातीरय बी म्हणजे कंटिन्युटी जी ऑलरेडी पयलीं तेच कंपनी त्या ब्लॉकाचेर काम करताली, सो दॅट कंटिन्युटी जातली. उरलेले 3 ब्लॉक हाचो प्रोसेस सुरवात जाला, म्हणजे फाल्यां परवा एरवा अशा 3 दिसाच्या भितर उरलेले 3 ब्लॉक जे आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीत ऑक्शन बीड प्रोसेस सुरू जावन फुडल्या 3 दिसांक उरलेल्या 3 ब्लॉकाचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. 4 ब्लॉकांक नवी अप्रुवलां लागतली, तरी थंय आदी मायनिंग आशिल्ल्यान फॉर्मालिटीक कळाव लागूंक जायना. येता त्या वर्सा पावसा उपरांत मायनिंग सुरू जातले असो खंड संचालकाचो अदमास. 1500 उपरांत खंय आनीक 7 ब्लॉकांचे ऑक्शन. For these blocks, all approvals fresh are to be taken. In environmental clearance, consent to operate, everything they have to take a fresh. They have an upper limit under the Act 3 years. However, considering that this is an existing block, EC is already there, we expect that they may take it in 6 to 7 months, probably post monsoon. Probably that possibility of starting of mining is there, provided that company takes that interest, applies fast and they start it. There is all possibility that in 2023 the mining may start with all the approvals. Government has already approved second NIT. We have identified 7 more blocks, and which immediately after this, probably in another 15 days, we will be coming out with second NIT for 7 blocks. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय व्हरून कर्नाटकाचो केंद्रा कडेन हालचालींक नेट. राष्ट्रीय जलविकास संस्थेचे 36व्या सभेत कर्नाटकाचो म्हादय, गोदावरी, कावेरीच्या थारिल्ले सरप्लस उदक आपल्याक मेळना म्हूण दावो. सभे उपरांत कर्नाटकाचे जलसंपदा मंत्र्यान जलशक्ती मंत्री शेखावताक मेळून म्हादय प्रकल्पाक मान्यताय मेळची म्हणून नेट धरलो. कर्नाटकान सुधारीत आराखडो केंद्राक दिला. A progressive downward slides in the allocation to the state of Karnataka from augmentation of water from Mahadai and Godavari in Karnataka and Kaveri river basins by diversions, that is 283 TMC water to 164 TMC. For the historic reasons, the Karnataka state has not been allocated its rightful share from various tribunal award. In spite of the state has lost the DPAP and DDP area in the country next to Rajasthan. The matter integrating the independent Beddi Varda link with the Godavari Kaveri link project proposed by the NWDA has nothing to do in any manner with the diversion of surplus water of Mahadai and Godavari. आवाजाच्या प्रदूषणाचेर हायकोर्टाचे बडयेर सरकार अंमलबजावणी करता खरी, मात आतां सरकाराकच हें परवडपाचें ना म्हणून दिसपाक लागलां. केंद्रा कडेन वचपाची तयारी, कितें बंद करप कितें ना तें खंय थारावंक जाय. गोंय ट्युरिस्टीक राज्य म्हणून पर्यावरण मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. मजगतीं सरकारान हायकोर्टाक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिला. आवाजाचे प्रदूषणाचेर हायकोर्ट बडी घेवन फाटी लागल्या उपरांत सरकाराची बीच बेल्टात धडाधड कारवाय. तशेंच सरसकट सगळ्या तरेचे नॉयज पोल्युशन राती 10 उपरांत बंद जाल्ल्यान राजकीय मेळावेल्यान बोवाळ आनी दबाव. गोंयाक हे परवडपाचें ना म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान इश्यू काडल्या उपरांत आतां पर्यावरण मंत्री काब्रालूय गोंय ट्युरिस्टीक स्टेट कितें आसा तें सारकें स्पश्ट जावपाक जाय. केंद्रा कडेन उलयता म्हूण प्रुडंटा कडेन उलयला. We are a touristic state and sound is required to a certain limits. Decibels are required to a certain limits. जे हे शेकार बेकार चलता म्युझिक ब्लास्ट करता ते चलपाक जायना. पूण विदीन द एनवायरमेंट लग्न काजरां बाकीचे तेवार जे जाता
इट इज पीपल आर अवेअर दॅट विदीन दीस सिस्टम ह्या एरिया भितर हे दिसाक ते सावंड आसतलो, जात्रा आसतली रातची 12-1 पासून चलता आनी ह्यो गोश्टी जेन्ना ह्यो करता तेन्ना एका कशे भाशेन आमी चेंज करूंक शकता हेजेर हांव सेंट्रल मिनिस्टर कडेन उलयतलो. मजगती गोंय सरकारान हायकोर्टा मुखार नॉयज पोल्युशनाचेर एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरलो. मोर्जेच्या क्लबांचेर कारवाय करून म्युझिक सिस्टम ताब्यात घेतला म्हूण तातूंत म्हणला. नॉयज पोल्युशनाचे लेवल तपासूंक मागना सामग्री घेतले म्हूण सरकार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोर्टाक सांगला. We were supposed to buy some equipments etc. for monitoring these noise levels. We are going to get it within 10 days time. We have already ordered them. We pointed out to the High Court that such an order is issued by the Department of Environment, and once those equipments are procured, they will be given to the concerned officials for the purpose of monitoring etc. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रग्साचे केशींत सप्टेंबरांत मोर्जे धरिल्लो रशियन माकारो मॅक्सी पणजे कोर्टांतल्यान पुलिसांक फटोवन फुजो. पुलिसांनी धरपाचो यत्न केलो, मात धांवक तो पुलिसांक आयकना. CCTV फुटेजी वेल्यान ताका सोदतात. मोर्जे भाड्याच्या रुमांत ताका 9 लाखांचे हशिशा सयत धरिल्लो. कोलवाळे जेलींत आशिल्लो. ट्रायलीक म्हूण पणजे कोर्टांत हाडिल्लो. गेल्या सप्टेंबरांत पुलिसांनी माकाराव मॅक्सी ह्या रशियनाक 9 लाखाच्या ड्रग्सा वांगडा धरलेलो. आयज पणजे कोर्टांत तेजी हियरींग आसली. पणजे कोर्टांत हियरींग स्टार्ट जावपाच्या आदींच तो पुलिसां कडसून पसार जालो. कोलवाळ जेलींतल्यान ट्रायली खातीर ताकाच पणजे हाडलेलो. पुलीस तेचो आतां सगळे कडेन सोद घेता आनी CCTVच्या आधाराचेर हे सर्च ऑपरेशन चल्लां. स्टुडंटा खातीर चेतन वास. आदोगाद गजानन सावंताक पर्वरे पुलिसांनी मारबोडय करपाचें प्रकरण हायकोर्टांत पावलां. हायकोर्टान दखल घेवन पुलीस सरकार आनी चीफ सेक्रेटरीक नोटीस काडल्या. केस 21 डिसेंबराक दवरल्या. केशीक आदोगाद सुबोध कंटकाक अमिकस कुरी नेमला. सध्या 1 हेड कॉन्स्टेबल आनी 3 कॉन्स्टेबल मेळून 4 पुलीस निलंबीत. High Court has taken sumo to cognizance. As I understand, High Court has joined as parties the state, the Chief Secretary, the DGP, all the police officers involved, and has issued notices to them. The matter is now kept on Wednesday, and I am appointed as amicus curiae to assist the court. Yesterday we had mentioned to the High Court, the association members in an open court had requested the High Court to take sumo to cognizance of this, because the matter was of a serious nature and it deserved some consideration by the High Court. चीनी PLA सैनिकांक भारतीय जवानांनी बडोवन धांवडायले. अरुणाचल प्रदेशाच्या तवांगात शीम हुपून भारतीय पोस्ट ताब्यांत घेवपाचो यत्न 300 PLA सैनिकांनी 9 डिसेंबराक केलो. 51 भारतीय जवानांची तांकां टक्कर. हे निमतान 2021 अरुणाचलाचे शिमेर चीन्याक बडयिल्ल्याचो अनरिपोर्टेड व्हिडिओ व्हायरल जाला. राज्यसभेत 17 विरोधी पक्षांचो बहिष्कार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. वीज वाचोवप म्हणल्यार वीज तयार केल्ले भशेन. नित्याक वीज बारीकसाणीन वापरात, हेरांकय सांगात. वीज मंत्री सुदिनाचो उलो. वीज खात्यान पणजे पाट्यार राष्ट्रीय उर्जा सांबाळ दीस मनयलो. गोंयच्या शाळां खातीर खात्यान एनर्जी क्लबाच्या पुस्तिकेचें विमोचन केलें. फाटले 7 दीस गोंय विज्ञान केंद्रान घेतिल्ल्या सर्तीच्या विजेत्यांक इनामां भेटयलीं. एनर्जी कन्जर्वेशन हो जो भाग आसा हो तसो सोंपो ना.
म्हणजे मनात तुम्ही लक्षात हाडपाक जाय की ही एनर्जी आपल्याक कित्याक मेळटा आनी कशी मेळटा, आनी ती एनर्जी मेळ्ळ्या नंतर ती वापरप कशी, आतां ही कन्जर्व कशी करप, प्रॅक्टिकली जी वेस्ट एनर्जी जाता ती कशी करप हे इम्पॉर्टंट आसा. येता त्या जानेवारी म्हयन्यात जे नवें वर्स आसा 2023 हातूंत आमी सुरवात करता. प्रत्येक इश्कोलांत ही पुस्तकां तुमकां डिस्ट्रिब्यूट जातली. Most of the conservation takes place based on changes in our behavior. Power is there, but how to utilize it effectively becomes very important. And why it becomes important? Because there is too much demand on power. कोविडाच्या काळांतली वर्सुकी रिकरिंग फी सोडची म्हूण मागपी कसिनोवाल्यांक हायकोर्टाचो धपको. अंतरीम थाकाय दिवंक कोर्टाचो न्हयकार. मात कोविडाक लागून बंद आशिल्ल्या काळांतली फी 12% जुरान मागूं नाकात म्हणून कोर्टान सरकाराक सांगलां. कोर्टान दीसभर लागून दोनूय बाजू आयकल्यो. कोर्टान निकाल राखून दवरला. Casino issue which was there before the High Court about the payment of the recurring fees. Today High Court has passed an order. High Court has admitted the petition, but High Court has refused to grant any interim relief, as a result of which there is no stay on the recovery of this money which is payable by the casino owners. So the High Court has admitted the matter and the matter has been now fixed for final hearing. गोंयांत अंधाधुंद बेकायदेशीर रेंव ओसपितात म्हूण CZMAन हायकोर्टाचे नजरेक हाडून दिल्या उपरांत गोंय सरकारान कोर्टा मुखार एक्शन टेकन रिपोर्ट दवरलो. पुलिसेन खुबश्या सुवातांनी खंय धाडी घाल्यात. कितलींशींच व्हडीं आनी काडिल्ली रेंव जप्त केल्या म्हूण कोर्टा मुखार रिपोर्ट. अधिकारी एक्शन घेवंक खाळपण करता आसत जाल्यार एक्शन घेवपाची सरकाराची कोर्टा मुखार तयारी. In the sand mining, we pointed out to the High Court that the report of the CRZ authority was concerning different spots, which are new spots which have been now found. We have assured the High Court that insofar as these spots are concerned, we will monitor it, supervise it, and we will keep a vigil about it. Secondly, we have given an assurance to the High Court that in case any negligence or dereliction is found by any officials insofar as sand mining is concerned, the Chief Secretary will personally look into it and find out if there is such a breach by any officers, and appropriate action will be taken. कळंगुटे डान्स बार आनी अनैतीक धंदे बंद करतले जाल्यार टुरिस्ट एजंट म्हूण भोंवतल्या तोपयांक आदी बंद करचे म्हूण आमदार मायकल मागता. थंयच्या पंचांक घेवन तो DGPक मेळ्ळो. पर्यटन सुरक्षीत करतले जाल्यार पुलिसांनी तोपयांचेर आदी एक्शन घेवची म्हूण DGPक गाराणें. DGPन खंय लक्ष घालता म्हूण उतर दिलां. आयज खंय अरावंड 12 to 13 डान्स बार परत ऑपरेट जाताले आतां फाटल्या दिसांनी, आनी हेंचो बिजनस कोण हाडप तांकां. नोबडी गोज, नो कस्टमर वील गो इनसायड until unless those agents or touts roam on the road and convince the customers swipe their cards. 25-30,000 swiping चालू आसलें आनी भितर व्हरोन जे तांकां प्रॉमीस करताले ते कांयच ना. जेन्ना ते पयशे रिटर्न मागतात तांकां मार. वेरियस केसीस जाल्या. मागीर कोण तरी इन्फ्लुएन्स यूज करप, पुलीस स्टेशनार वचप आनी तेंचे पयशे रिटर्न दिवप. म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. क्लीन ट्युरिजम जे आमी उलयता, ट्युरिस्टाक सेफ्टी. गोवा इज अ डेस्टिनेशन वेर ट्युरिस्ट इज सेफ. हें मॅसेज क्लियरली आख्खी इंडियेक आनी वर्ल्डाक वचपाक जाय. एक्सिडेंटाक कारण थारिल्ली वास्को IOC सर्कला वयली होर्डिंग निमाण्या आमदारान काडूंक लायली. ह्या होर्डिंगाक लागून रातीं सर्कलाचेर 2 स्कुटरींचो एक्सिडेंट जाल्लो. दोगूय रायडर जखमी. होर्डिंगाक लागून फुडल्यान येवपी गाडयो दिसनात. पयसो मेळटा म्हूण मोरगांव पालिका खंयच्योय सुवाती विकता म्हूण थळाव्यांनी इशू काडिल्लो. एक्टिवा आहा पळय तो वयल्यान येतालो आनी वयल्यान येता आसतना आनी हो बॅनर आहा पळय येदो व्हडलो, ते बॅनरान तेका बावड्याक कांय दिसोंक ना त्या भुरग्याक. आनी तो HR गाडी आहा पळय, ही HR गाडी ही रॉंग सायडीन अशी टर्न मारलो तेणी. येयलो तो बावडो येतालो तेजेर येयलो तो डामकर मारली तो तेका बावड्याक उडयलो थंय सकयल. तेजी तकली फुटल्या आनी तेकाय मार लागला. तेकाय ना
पूण हे पळय हे सर्कलार हे सगळें आनी हे पळय दिसता पळय हेका लागून तो भुरगो भाजतालो आनी हे बॅनराक लागून हे बॅनर आख्खो फूल पॅक आसलो हो बॅनर आतां कोणी लोकांनी मागीर तो पिजून उडयलो. हो जो टू व्हिलर आहा ते पब्लीक म्हणटाले की हांगा व्हडले बॅनर्स घातले आनी ताका लागून ताका ते दिसोंक ना म्हणून. हो जो फुडल्यान सड्या वयल्यान जो भुरगो येयलो मोटरसायकलवाल्याक दिश्टी पडोंक ना आनी ताका लागून ताणें फेस टू फेस हांगा मारली. ही एक्टिवा जी स्कुटर आसा ती सड्या वयल्यान येताली आनी मोटरसायकलवालो असो येतालो ऑपोजीट डायरेक्शन. तेंचे लोक म्हणटात की ते बॅनराक लागून दिश्टी पडोंक ना म्हणून. एक्चुली एक्सिडंट म्हटल्यार आमच्या बोर्डा लागून जे आमचे सर्कला मुरमुगांवचे वास्कोचे ताका कोणें बोर्ड लायला पळय तो रिस्पॉन्सिबल आसलो आनी म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल केला. इतले मजगती दनपार म्हळ्यार आमदारान सुवातेर येवन होर्डिंगां काडूंक लायली. लोकांक अडखळ जाता ती खंयचीच होर्डिंगां खंय शारांत उरची ना. असले बोर्ड हांगा आसपाक आनी हाची खंय तरी म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर्स बी आसा ताणें दक्षता घेवपाक इमिडिएटली. आनी अशें खंयच्याय सपोज स्पॉट्स जे आसा थोडे स्पॉट्स अशे आसा थंय एकदां दिसना टर्न मारता आसतना ते इमिडिएटली दिसले की परमिशन आसूं नासूं ते बोर्ड तेंचे काडपाक जाय. हांवें पयलोय प्रपोजल दिल्लो चेअरपर्सनाक की तुमी आतां हे बॅनर पळय डांव घालता ते बंद करा म्हणून तुमी एकूच खंय तरी स्पॉट करा म्हणजे व्हडलो होर्डिंग घालपाक आनी थंय सगळ्यांचे होर्डिंग्स येवनी. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवाती निवास वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.